फाटीना आणि स्टेप करपाक भाऊ बस बस रे ओय बाबा ओय बस बरे मस्त तेजेर त्यांनी कांयच उलोवंक ना तेजेर त्यांनी कांयच उलोवंक ना आमकां त्यांनी सांगला की पिसफूल कितें करूंक जाय तुमकां आझाद मैदानाचेर करा म्हणून सो आमी आतां फुडलो डिसिजन कितें घे आंदोलन तुमचें आमचें कोणाचें न्हू सो आमी आतां डिसायड करूंक जाय की विश्वजीत राणेंनी आमकां कांय सांगोंक ना अजून तोंड उगडोंक ना आनी सीएमांनी सांगोंक ना आनी विरेशाचें स्पेशली विरेश आतां तेचे हेल्थ कंडिशन चवथो दीस एंटर जाता तो जाम जावूच आसा तो कसो तोडपाचो कितें करपाचो तेणी कांयच सांगलेलें ना म्हणजे तांकां तें पडलेलें ना सो आतां आमी तुमचे कडेन सत्ता आमी फुडें कितें करप तें आमी डिसिजन घेवपाक जाय आनी तशें हें आमचें आंदोलन फुडें व्हरपाक एकूच एक कंप्लीट करता सीएमाचो मॅसेज तुमकां सांगलो आनी एकूच तुमकां मागणी कितें करता तें सरकार कित्याक भिता सरकार पुलिसांक दाणे मारलेले आमी नाल्यार बॅरिकेड दुखोल्ले नाल्यार कितें बंद केले ताका बिनार भिता तेन्ना एक पिसफूल आमी प्रोटेस्ट करता आंदोलन करता तेन्ना सरकार भिता कित्याक तांकां तो तोडगो नाहलो आयज आमी बिचा वयल्यान येयले खंयचे पायणीच्यान येयले तांकां तोडगो नाहलो आमी कायदो हातीन घेवंक ना ते पिसफूल करुया ते तुमकां सत्ता आमी कितें करुया तें तुमी सांगा त्या प्रमाणे फुडलो डिसिजन आतां फुडलो आमी डिसायड करुया सो एक डिस्कशन एक विचार म्हाज्या मनान येता आमच्या मनान आमी डिस्कस केला की जे पर्यंत आमचे मागण्यो पूर्ण जायना त्या पर्यंत आमी हांगाच रावपाचे जर गरज पडल्यार हांगाच रातभर न्हिदपाचे एक उगडा धरतात ताचो 15 तारीख असेंब्ली चाचोर आसले आमी तेणे अनाउन्स केले की आमी रातभर न्हिदतले तेन्ना सीएमाक हांगा येवचो पडलो आनी आमकां एश्युरन्स दिवचो पडलो सो आमी आतां तेंच करया आमकां तरी दिसता की आमी रातभर हांगाच रावया आनी पिसफूल हो प्रोटेस्ट पिसफूल जशें सीएमान सांगला की तुमी वायलन्स घेयनाका आमी अशें करीत ना बट आमी पिसफूल प्रोटेस्ट हो कंटिन्यू करया तुमी सांगा चलो पहिले सगळ्यांक एकूच मागणी करता की कोणेच प्लीज आयका कोणेच सगळ्यांक एकूच मागणी करता कोणेच मस्ती करची न्हू मस्ती केल्यार तांकां चान्स पडटलो आनी आमकां घरा वयचें पडटलें आनी हो जो प्रोटेस्ट हा काबार जातलो कित्याक हांगा आमीच ना हांगा जाणटी बायलां आसा भुरगीं आहा सगळे आनी सगळ्यांची सुरक्षा इम्पॉर्टंट आहा सो स्पेशली भुरग्यां कडेन मागता जे यूथ आहा हांगा मस्ती करपाची ना हांगा तेज्या बंगल्यान गेले ना आनी खंय गेले म्हणून आमकां कांय मेळपाचें ना आमी तकलेन धरून आहा की आमचें बॅटल व्हडलें आहा बट एकूच इश्यू आसा तो म्हटल्यार आमचो आमदार थंय विरेश बोरकार थंय जो बसला तेज्या जिवाची चिंता आमकां आसा सो तेका लागून सरकारान बेगिनांतल्या बेगीन डिसिजन घेवपाक जाय फाल्यां जर तेका कितें जालें जाल्यार मागीर व्हडलो प्रॉब्लम जातलो आनी आमचो आमदार आमकां ना जातलो गोंयचो आमदार गोंयकारांक ना जातलो आनी हो दीस आमकां हाडपाक नाका सो तेका लागून तुमकां सगळ्यां कडेन मागता आमी जशें बसला तशेंच बसोया नॉन वायलन्सान जो पावर आसा तो वायलन्सान ना सो आमी नॉन वायलंट वे नो प्रोटेस्ट कंटिन्यू करता जशें तुमी आमकां सांगलें आमकां जाय सरकारान आमचे मागणे पूर्ण केल्ले आनी आमकां दिसता जर आमी एकजूट रावले अशें ठाम रावले जाल्यार बेगिनांतले बेगीन सरकाराक आमच्या पांया कडेन येवचें पडटलें आनी एकूच सांगता प्लीज कितें ते स्पेशली भुरग्यांक जाता फाटली ना तुमच्या फाटल्यान जर कितें जाता सायडीक कितें जाता जावं नाका प्लीज आमचो मुद्दो कितें आहा ते 2 डिमांड आमचो ते फुलफील जावपाक जाय तेंचे कडेन डिस्कशन करून कोण येता तांकां हाडून तें सद्या आमकां करपाचें ना सो हांगा जर कितें जाता जाल्यार तुमी थंय वचनाका उठनाका हांगाच न्हिदपाची सगळी तयारी आमी करया जेवपाची न्हिदपाची सगळी तयारी आमी करया No, see, गोंयचे लोकाले इतले हजारांनी लोक आहा आनी म्हाका दिसता जेवणाची आनी उदकाची प्रोविजन ऑल्सो वी वील मेक पीपल आर डिसायडींग दॅट दे वॉन्ट टू कंटिन्यू आनी म्हाका दिसता हो लोकांचो मुवमेंट वॉट एवर द पीपल से वी हॅव टू फॉलो definitely all of us are there we have elected members and this call it is going to be a non-violent protest no one here wants to achieve or go in someone's house and break the house and do stuff like that we are here
protesting because Viresh Borkar is also today protesting, and as a mark of respect, the way he was humiliated, it is our duty to be with the people, and definitely the people have issued and they have decided that they are going to be here. So the further action we are going to take. सर तुम्ही रावतले सगळे असतले लोकां बरा सगळे आय आणि सगळे लोकां बरा हिंगा रावतले आणि लोकांक मागता जे कोण लोक हिंग येलो हा रातीको रावपा जाता सगळे लोक रावाय जेवणाचे उदकाचे सगळे आम रेडी करतले पूण हे सरकारा बुच शिकोयना हे सरकारा बुच शिकोया गोंय भरच्या लोकां कडेन मागतात कितें चल्लां तें पळया हांगा हे लोक गांवचे लोक गोंयचे अस्तित्व हटोवपाक आयल्या सगळे जाण आमी रावल्या आपल्या आपल्या घरांच्यान भायर सरा आनी हांगा या जो पर्यंत हे सरकाराचेर प्रेशर जावचो ना तो पर्यंत आमचे अचीव जावचें ना सेक्शन 39 आनी ते पुलिसांचेर एक्शन घेवपाचें सगळे लोक घरांच्यान भायर सरा आनी हांगा दोनापावले या So now Jaya Lokal decide केला अरे खंय रे सर माझे पुढे आहे सर सर पुढे सर मातशे फुडें या CMS said that proper forum this issue should be discussed. There are different forums. One is the People's Court. People's Court is one forum. The other thing is legal court. The other thing is assembly. There are so many forums. There's also his cabin. Also he come, the minister can come or CM can come and meet the protesters, like how they have done in other cases before. Congress government also did it like this when he had to sort out issues. Nothing wrong. There's no ego about it. And it's a people's movement. It's a people's demand. People are come from all corners of Goa. There's nothing which is personal to anybody. ओके थँक्यू सोडचिना रे सोडचिना सोडचिना रे सोडचिना सोडचिना रे सोडचिना एकूच संख्याचे बॅरिकेडार वयर उभे आहा आमी एकूच लेन मेंटेन करूया सिस्टमॅटीक आमकां न्हिदपाकूय मेळटले रावपाक मेळटले जर फुडें गरज पडटा जाल्यार फुडलें डिसिजन घेवया पण सध्या आमी एकूच लायनीन रावया स्प्लीट जायनाका ते सरकाराक दिसपाक जाय दीस सुद्धा आम्ही पांय लागलो आले बाबा रेगना कितें तुमी कितें डिसायड केला डिसिजन चांगले न्हू आता रावतली म्हणून आमी तुमी हिंगाच रावतली कितले दीस रावपाक पडले रावतली आमी 44 दीस जाल्यार प्रोटेस्ट केलो इतले दीस हंगर स्ट्रायक केलो जाल्यार हे आमकां कितें व्हडलें ना हे आमकां व्हडलें ना एक्सपिरियन्स आता तेजोय टायम येयलो रस्त्यार येवपाचो बीजेपीचोय टायम येयलो आता 27 तेका सगळ्यांक देंवयता आता आमचे गोंय पेटलेले आसा तुमी पळोवंकूच शकता कशें गोंय पेटलेलें आसा पळय ते कितें दिसता सीएमान डिसिजन घेवंक जाय आसलें अशें दिसता की तो लोकांक लायटली घेता कसो तेका पडलेलेच ना कशें दिसता गोंयकारांचे सो येता ते 27 तेकाय दाखोवया ते कितें पळय ते गोंयकार कशें आसा पळय ते तेकाय दाखोवया हय हय धाडपाची फूल तयारी केल्ली आसा तेंका मागीर सारकें दारार तेन्नाच तेंका दाखयता आमी पळय कशें पळय गोंयकार कशें आनी कितें पळय ते तेन्नाच तेंका दारान सुद्दां आमी उबें करचे ना इतली लायकी सुद्दां ना तेंची भाई हे बी नॉन वायलन्स भशेन तुमी करतले जशें तुमी खंय कोणाकूच वायलन्स करूंक ना तशेंच तुमचो एक प्रोटेस्ट आसलो हेजिटेशन आसलें खूब युनीक आसलो आनी तेतून मागीर सरकाराक मानचें पडलें तशें कितें करतले तुमी सेम तशेंच आतां अजयान सांगलां ते प्रमाणे तशेंच करतली न्हू पिसफुलीच करतली सगळें कित्याक आमी बी पिसफुली करून थंयसर सुशेगाद बसलेली सो तेका रातच्या 12 खंय आमच्या फुड्यान येवन तेका सांगचें पडलें 2 तरी उतरां सो तेज्या उपरांत मागीर आमी गेला न्हू थंयच्यान सीएमान कितें एश्युरन्स तर घेवंक जाय तेका कितें तें म्हाका तेका वर्ड्सांत ना कितें सांगपाचें कित्याक तो तेका सीएम सुद्दां म्हणपाक तो एक लायकीचो ना कसो आतां इतलो व्हडलो इतलो आतां आमचो इलेक्टेड आमदार आसा तेका इतलें जालें आनी तो इतलो हंगर स्ट्रायक म्हणल्यार तुमकां त्या आमदाराचें सुद्दां पडलेलें ना म्हणल्यार तुमी लायटली घेता कशें जालें न्हू गोंयकारांक ओके थँक्यू